आज सकाळी साखळे परिसरात जी मायनिंग थंयसर बेकायदेशीर मायनिंगेचे ट्रक असले त्या ट्रकांक जायत्या थंयच्या लोकलांनी आडयले आनी आडयल्या उपरांत थंय लोकांक कळ्ळें की हे जे ड्रायव्हर आसा आनी क्लिनर आसा तेंचे कडेन कसलेच मायनिंग करपाचे परवाने तेंचे कडेन नासले. त्याच बरोबर ते ड्रायव्हर आनी क्लिनरां कडेन कसलेच कोवीड टेस्ट केल्ले तेंचे कडेन कागदपत्रां नासली. म्हणजे एके वाटेन तुमी गोंयकारांक घरा बसयतात आनी हे बेकायदेशीर माल वाहतूक थंयसर तुमी मायनिंगेची करतात. ह्या सबंद घडणुकेक आमकां दुबाव दिसता की गोंयचो मुखेलमंत्री हितून सगळ्यान इन्वॉल्ड आसा आनी त्याच खातीर आयज थंयसर आरटीओ ना, पुलीस अधिकारी ना, सबंद परिसरांत जे पुलीस थंयसर आसपाक जाय आसली, जी सरकारी यंत्रणा आसपाक जाय आसली ती यंत्रणा थंय खंयच दिश्टी पडना. आनी हेकाच लागून आमकां दिसता की मुखेलमंत्री जाणीवपूर्वक ह्या एकंदर मायनिंगाचेर जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करता, कित्याक हितून तेचोच हात आसा. आमी ह्या गोंयच्या राज्यपाला कडेन मागणी करता की गोंयच्या राज्यपालान हेची दखल घेवन इन्व्हेस्टिगेशन टीम हांगा धाडची. हो माल खंयसून येता, हो माल खंय वयता आनी हो माल भरपाक खाली करपाक हितून एकंदरीत कोण घुसपल्लो आसा हेची जाता तितली बेगीन चवकशी करची. ही जनता कोरोना व्हायरसाच्या ह्या भिरांकूळ दुयेंसाक लागून त्रस्त आसा. आता मार्च म्हयनो तो आता जुलयान आमी आसा. लोक त्रासान आसा. सामान्य जनता सरकारचे जितले नियम आसा त्या नियमांचे पालन करता, पूण आमचे सरकारूच ह्या नियमांचे पालन करिना. पयल्या दिसाकसून सरकाराचे मंत्री, आमदार, अधिकारी यांच्यांनी जे नियम तोडल्या ते आयजूय चालू आसा. आता आयज गोंयच्या सरकारान 3 दिसाचे लॉकडावन जाहीर केल्ले आसा. 3 दिसाच्या लॉकडावनाक लोकांक सगळे नियम घातलेले आसा आनी ह्या सगळ्या नियमांचे पालन करपाक गोंयचे लोक तयार आसा. गोंयचे लोक सरकाराक सारखे सहकार्य करपाक तयार आसा. पण गोंयचे हे सरकार ह्या लॉकडावनाच्या नांवार खूबशे काळे धंदे करता आनी तेचे ज्वलंत उदाहरण आयज आमकां पळोवंक पडटा. आयज आमकां दिश्टी पडटा बिचोली तालुक्यान मायनिंग चालू आसा. एके वाटेन गोंयचे सरकार लॉकडावन घालता आनी दुसरे वाटेन आपणाची लूट चलोवपाक, हे आपणाचे काळो पयसो एकठांय करपाक ह्या लॉकडावनाच्या वेळार बिचोले तालुक्यान सांखळे वाठारांत मायनिंग चालू आसा. दुख्खाची गजाल, खेदाची गजाल की ज्या वाठारार गोंयचो मुखेलमंत्री रावता त्या वाठारांत मायनिंग चालू आसा. हे कोणाच्या आशिर्वादान चलता? ह्या मायनिंगाचो एजंट कोण? आनी ह्या लॉकडावनाच्या वेळार एका वाटेन सामान्य जनता सामकी त्रासान पडलेले आसा आनी दुसऱ्या वाटेन ह्या सरकारांतले काही मंत्री आनी अधिकारी ह्या लॉकडावनाच्या नांवार पयसो करपाक उठलेले आसा. आमी निशेध करता ह्या सरकाराचो आनी मुखेलमंत्र्याचो. ज्या मुखेलमंत्र्याच्या वाठारांत, सांखळे वाठारांत हे मायनिंग चालू आसा. लोक बाबडे त्रासान पडल्या. लोक, सामान्य जनता लॉकडावनाचे सगळे नियम पालन करता आनी सरकार या सगळ्या नियमांचे पालन करिनासतना आपणाक जाय तशी मनमानी करता. कळयलें की जेन्ना मुर्मुगांव तालुक्यान वास्कोन मंगूर हिलान कोरोना व्हायरसाची दुयेंस वाडले तेन्ना गोंयचे सगळे लोक, ओपोजिशन, काँग्रेस पार्टी, थंयचे कावन्सिलर, बीजेपीचे सगळे आमदार मागताले की थंय लॉकडावन कर. पण त्या वेळार सरकारान लॉकडावन थंय केलें ना आनी तेचें कारण तेच आसलें, त्या वाठारांत मायनिंग चालू आसलें, थंयसरूय कोल ट्रान्सपोर्टेशन चालू आसलें. आनी आजून परतून एकदां आमी आतां पळयता की सरकार एके वाटेन लॉकडावन घालता आनी दुसऱ्या वाटेन मायनिंग चलता. आतां मायनिंग हे एसेन्शियल कॉमोडिटीज केन्नाच्यान जाले? एसेन्शियल कॉमोडिटीज फक्त चालू उरतले अशें गोंय सरकारान जाहीर केला. मायनिंग खंयच्या आदाराचेर एसेन्शियल कॉमोडिटी म्हणून जाता? तो आमी ह्या सरकारचो निशेध करता. राज्यपालान सुद्धा गोंयच्या सरकारचे वाभाडे उधळले आसा. गोंयच्या सरकाराची जी कमतरता आसा ती दाखोवन दिल्ली आसा आनी त्या एकंदर प्रकरणान मुखेलमंत्री कसो प्रेसा कडेन फटींग उलयता हें उक्ताडार येयल्लें आसा.
सोशल मिडिया आणि आमच्या गोंयची जी मिडिया आसा तेंचेर आरोप घालता की आमच्या राज्यपालान अशें सांगलें म्हणून. आणि राज्यपाल जेन्ना सांगता की आपुणूय तशें कांयच म्हणूंक ना, तेन्ना गोंयच्या मुखेलमंत्र्याचें सत्य कितें आनी फटींगपणां कितें ही गोंयच्या जनते मुखार येता. एक उदाहरण, सगळे वाठारांत, ज्या वाठारांत तुजें घर आसा, ज्या वाठारांत तुजी कॉन्स्टिट्युएन्सी आसा, त्याच वाठारांत सगळे नियमांचें उल्लंघन करून सर्रास मायनिंग चालू आसा. हे तुरंत बंद जावपाक जाय. लोकांक फटोवपाचें आनी लुटपाचें, लोकांक त्रासान घालपाचें हें बंद करपाक जाय. सामान्य मनीस जो मायनिंगेचेर ट्रक ड्रायव्हर म्हणून आसलो आनी ट्रक ओनर जे आसले ते आयज मायनिंग डिपेंडंट त्रासान पडलेले आसा. मोजकेच कांय ट्रक ओनर तांकां थंय काम मेळटा. पुराय गोंयचे जे मायनिंग डिपेंडंट आसा ते आयज त्रासान पडल्या. लोक त्रासान आसा. लोकांचो काम धंदो वेवसाय बंद पडलेलो आसा. आणि अशा वेळार लॉकडाऊन चालू आसा आणि लॉकडाऊनाच्या ह्या वेळार तुमचे मायनिंग थंय सर्रास चालू आसा.